नमस्कार. हांव विश्वजीत राणे वाळपय मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार, तुमचो गोंय राज्याचो आरोग्य मंत्री आणि जायत्यो गोष्टी लोकांची सेवा आणि वेगळ्या तरेन लोकांची उदरगत करपाक आमी कामां केल्ली आसा. येता ते 14 तारखेर हात जोडून माझी विनंती आहे की आमचे पूर्ण वाळपय आणि सत्तरीच्या परिसरांतले आमचे सगळे भाव भयण आणि उसगांवचे सगळे भाव भयण तुमी सगळ्यांनी एकत्र येवन आमकां कमळ ह्या चिन्हाचेर तुम्ही मतदान करचे. आयज आमचे देशाचे प्रधानमंत्री गोंय राज्यान येता, त्यांचे हांव हात जोडून स्वागत करता. ते येवन आमकां मार्गदर्शन दितले. त्यांच्या माध्यमांतल्यान, त्यांच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जायतो विकास गोंय राज्यांत जाल्लो आसा. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर पासून तरेतरेचे गोष्टी, आयज 450 कोटीचे हॉस्पिटल ह्या माध्यमांतल्यान रोजगाराच्यो संद्यो आमच्या भुरग्यांक आमकां गावल्या. आयज आमी प्रजेच्या दारार आरोग्य सेवा व्हरून वेगळे तरेन विकास करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. हे मेसेज हांव फेसबूक लायव्हच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्यांक विनंती करूंक सोदता. सगळे म्हाजे भाव भयण, सगळे आमची तरुण पिढी, सगळे आमचे यंग जनरेशन, फर्स्ट टायम वोटर्स येता ते 14 तारखेर न चुकता तुमी सगळ्यांनी कमळ ह्या चिन्हाचेर मतदान करचें. सत्तरीच्या परिसरांत कमळ ह्या चिन्हाचेर तुमी मतदान करचें. उसगांवच्या परिसरांत कमळ ह्या चिन्हाचेर मतदान करचें. आनी म्हाका परत एकदां संदी दिवची विधानसभेक वचपाक. म्हाजी एक इच्छा की वेगळे तरेन विकास आनी वेगळे तरेन जी कामां आमची उरल्या ती फुडें व्हरपाक. आनी हांव तुमकां आश्वासन दिता की म्हाज्या माध्यमांतल्यान जे कितें तुमची अपेक्षा आसा ते अपेक्षा प्रमाणे काम करून आमचे सत्तरी आनी उसगांवची उदरगत करपाक म्हाका तुमी संदी दिवची. देव बरें करूं.